आता पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. केरी पेडणेंच्या आजोबाची जात्रा मोठ्या भक्तिभावान मनयली. केळ्यांच्या घडांक लागून ही जात्रा फामाद. गोंयचे आनी गोंया भायले लोक हांगा आपली आंगवण पुराय जावची म्हूण येतात. आजोबा कडेन मागिल्लें मेळटा म्हूण पयस पयसच्यान लोक जात्रेक केळ्यांचे घड घेवन गर्दी करता. जागृत देवस्थान आहा तेन्ना ह्या जात्रेक जे भावीक आहा ते नवसाचो जी आंगवाणी आसता ते फारीक करपाक मुद्दाम कर्नाटक महाराष्ट्रा थंयसून भायरसून मुंबयसून अशे लोक जे आंगवण सांगून वयतात तेन्ना ती आंगवणीक तांकां देवा कडसून खरोच फायदो जाता. तशेंच ते वर्सांच्या वरात सांगून ती आंगवणीक लागून मुद्दाम येतात आनी आपली आंगवण नवसाचो नवोच पेटून ती आपूण वयतात. तशेंच भाविकांचो खूब अश्यो मना सारकी कामां जाल्ली आसता आनी हे आमच्या जाणट्यांनी सांगलेले आहा की ह्यो राखणडा ज्या देव आमचो नवसाक पावणारो तसोच प्रसंगाक पावणारो वर्सांचे वर्सां अशो वाडत वाडटा आनी ह्या भाविकांक खूब उमेद जाता की हे जात्रे खातीर येवपाची. आसगांवच्या डीएमसी कॉलेजींत टेक्नोट्रॉनिक्स ही 2 दिसांची कार्यावळ जाली. कार्यावळींत गोंयभरचे कितलेशेच कॉलेजीच्या भुरग्यांनी टेक्नोट्रॉनिक्सांतल्या सर्तींनी वांटो घेतलो. डिपार्टमेंटान हो टेक्नोट्रॉनिक्स इव्हेंट ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी प्रोफेसर रामराव वाघ हेणें आमकां खूब मदत केल्ली आसा. हो इव्हेंट आमी इतल्याच खातीर ऑर्गनायज केला की सगळ्यांक आयटी म्हणजे जे BCA स्टुडंट्स आसा तेंचे कडल्यान कितें तरी नॉलेज आमकां म्हणजे स्टुडंट्स कशे आसा तांकां कितें तरी नॉलेज मेळोंक जाय तेंचे कडल्यान आमकां कितें फीडबॅक मेळोंक जाय तेच्या खातीर केलां आमी. We have around 24 main activities, that is Dr. Deepak, Plakat and many more for IT students to showcase their IT skills, as well as many gaming events, for example Counter-Strike, FIFA, NFS, so that the students get opportunity to showcase their talents even in gaming. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय क्रिकेट संघटना वन मावळिंग्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आनी गोवा स्पोर्ट्स विलेज उबारपाक सोदता. GCAच्या ह्या संकल्पनेत हॉलंड आनी ऑस्ट्रेलियांतल्या कंपन्यांनी इंटरेस्ट दाखयला. GCAचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. हो पळयात GCAन वन मावळिंगे दिवचले घेतिल्लो सुमार 75 एकर जागो. हांगा GCA एक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तशेंच बाकीच्यो सुविधा आशिल्ली गोवा स्पोर्ट्स विलेज तयार करूंक सोदता. हे संकल्पनेक भायल्या देशांतल्यान उर्बा मेळ्ळ्या म्हूण अध्यक्ष शेखर साळकारान प्रुडंटाक सांगलें. 4 people have come. तातूंत 2 जाण भायल्यो आहा कंपनी. वन इज फ्रॉम डच वीच इज ऑल्सो व्हेरी मच इंट्रस्टेड पार्टी आहा. पळोवया तांचे अजून फुडें कितें जाता तें, पूण एटलीस्ट प्रिलिमिनरी टॉक्स दिवन गेले ते. अँड वन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ACR म्हणून. सो एम्स्टरडॅम एरिना म्हणून डच आहा एक आनी ACR म्हणून जे आहा तातूंत तो म्हाका दिसता ब्रॅटली ऑल्सो इज इनवॉल्ड इन दॅट ACR ऑस्ट्रेलियन. ती पयलींच आयली सुरवातीक सामकी. प्लस 2 इंडियन कंपनीज आर देर. वन इज इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स अँड लिजींग कंपनी म्हणून एक आसा आनी एक हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी म्हणून. अँड तांचे कडेन जे इनिशियल टॉक्स जाला वे आर व्हेरी एनकरेजींग टॉक्स आसा. आय होप दॅट टॉक्स कंटिन्यू, कित्याक ते फुडें कशें जाता तें कळना. पण वी हॅव केप्ट आवर ऑप्शन ऑल्सो ओपन. इन केस दीस 4 जर बिडार जायना आमचे जाल्यार वी वील स्टार्ट कन्स्ट्रक्शन ऑफ आवर स्टेडियम दॅट इज देर. फक्त ताका पयलीं सुरवातीक आमकां जे मातशें आतां थोडी परमिशनां लागता गव्हर्मेंटाची ती सगळी चालू आसा. आनी म्युटेशन आमचें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एंड ऑफ दीस फेब्रुवारी वी वील गेट द म्युटेशन. म्हणजे आमचो 1/14 आमचें नांव येवपा जाय थंय. आफ्टर दॅट आय थिंक अरावंड 3 months वील गो फॉर प्रॉपर तांचे सगळे सगळं आमी सिलेक्ट केलो कोणाक 2 जाणांक. दे हॅव टू स्टडी द ग्रावंड्स सॉयल बील करून ते दे मायट गिव अस सारके प्रोजेक्शन सारके कशें. अजून ह्या प्रकल्पाचेर खूब चर्चा उरल्या आनी आदलो क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरानूय आपूण हांगा क्रिकेट अकादमी घालतलो काय ना हें स्पश्ट करूंक ना. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट नवाज शेख. इतल्यान हे खबराची हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.